इश्टानू, हांव नेवल पेरेरा तुमच्या मुखार घेवन येयलां म्हजें नवें कांतार. ताचें नांव चोराच्या घरान चोरी. मागता हें कांतार तुमी स्टार्ट टू एंड पासून पळोवचें आनी तुमकां कांतार कशें लागलां हें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगचें. तशेंच हें कांतार लायक जालां जाल्यार तुमी लायक करून हे कांताराचो यूट्यूब लिंक शेअर करचो. ह्या कांतारान हांवें एक बरी मेसेज दिल्या, ताका लागून तुमी हें कांतार शेअर करचें आनी ही मेसेज सगल्यांक पावोवची. तर पळयात म्हजें नवें कांतार चोराच्या घरान चोरी. सजमतां तुमकां हें कांतार आवडटलें म्हणून. देव बरें करूं. गोळलेली सांगता तुमकां काणी. गांवान गोबायल आसली जिवाक आपल्या सोसमोताली शाणी. आपली शाणेपणां करून एक चुका जाल्ली ताणी. ह्या संवसारान तसल्यो चुकी केल्या आयज जायत्याच जाणांनी. ह्या संवसारान तसल्यो चुकी केल्या आयज जायत्याच जाणांनी. दुडवाक लागून पाजीशेर आसली दिसकाडी रोडोन दुकानी. उपाशी पोटार पासून न्हिदली ती फकत पियोन पाणी. चुरचुरे करून जायते पावटा आदार दिलो गांवच्या लोकांनी. शेवटाक नशीब तांचे उगडले दुडू मेवलेत लाखांनी. फुडें कितें घडटात तें पळयात दुडू मेवतोच लाखांनी. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. कित्याक इतलीं वर्सां तुवें म्हजें भाट सांबाळलें आनी तें भाट विकूंक तुवें म्हाका जाय तो आदार दिलोय. तुवें म्हाका कसलेच त्रास दिवंक ना. ताका लागून जाकी साहेब, हो तुजो इनाम 40 लाख रुपया. 40 लाख? बरें खरें हे सगळे दुडू म्हजे? हे सगळे दुडू तुजे. ते बरे भाशेन सांबाळ आनी हे दुडू वाडोय आनी चडोय. ओके? देव बरें करूं वाडकार. बरें, हांव येता. 40 लाख? आगो आगो वाडकार येवन घे आमकां 40 लाख दिले. पळय 40 लाख. शी कितें? आता हांव म्हाजें व्हडलें लिस्ट दिता. म्हाका मोठी सरपळी आनी मोठी कांकणां जाय म्हाका. मागीर लिस्ट मागीर पयले हुर्त दवरया. घे कितें पळय ते पळोवया. हे चीयर्स. आयकॉन बरें दिसलें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आनी तुजो क्लास गो? तूं आनी हाय हांव पियेता कितें? पियेता म्हणजे तुमी आतां गिरेस्त. तुवें आतां पिवंक चालू करूंक जाय. गिरेस्ताच्यो बायलो पियेता. तूं चालू कर तुजो ग्लास घे. आतां तुमच्या कडेन लाखांनी दुडू येयल्या म्हणून म्हाका विसरो नाका. तुका विसरो येता? तूं म्हाजो धाकटो सांग आमी मरे. कितें तुका काय आनी विसरो येता? त्या दुडवांचें कितें करूया आतां? एक सांग, तुमी कितें चिंतलां? बँकान काडल्यार बरें न्हू? बँकान? बँकाच्यो धड खबरो न्हू त्यो. बँकी रोखडे बंद पडटा. फाटल्या दिसांनी एक बँक बंद पडलेली आनी लोकांचे पयशे गेले. चोर गोंयचे. सारकें तुजें. फाल्यां पळय तूं 40 लाख घेवन बँकान वयतलो डिपॉझीट करूंक. ते तुका कळोन आसतना इन्कम टॅक्स वाल्याक सांगतले आनी तूं घरा पावच्या आदीं ते इन्कम टॅक्स वाले तुज्या घरा पावतले आनी तुज्या गोमट्याक गट धरतले. वद्या वयतरी दुडू खातले. तुजे पयशे मरे ते. तांकां कितें खावंक जाय तरी? आवय म्हजी माय. पयशे नासले तेन्ना टेन्शन, आतां येयले तरी टेन्शन. अरे ते बँकाक चड पातये नाका. ते पयशे तुमच्या घरानूच दवर. तुलो सोगोट दुडू घरान धरून भिनात मरे. चोरांनी चोरून व्हेले जाल्यार आनी चोरता आसतना चोराक आमी पयलो जाल्यार चोर आमकां जिवेशी मारतलो मरे. दुडूय गेले आनी आमचो जीवय गेलो मरे.
चोरांक खंय भोंवतले तुवें इतलो सगळो पयसो म्हणून आनी म्हाका सांगला ते पुरो लोकांक बा सांगशा दुडू आहा ते घरा भायर खंयचोरी लिपोवन दवरा खंयसरी लिपोया मात पयले म्हाका मोठी सरपोई आनी सो मोठी कांकणां पळय कोणाकूच कांयच सांगनाका सरकाराक तर कळलें तुमी पयशे लिपयले म्हणून ते तुका आनी सोडपाक ना तुमकां चोर म्हणटले आनी इन्कम टॅक्स भरूंक ना म्हणून तुमकां जेलीनूय घालूंक शकता शेरकार जाल्यार कोहोच पातळूंक जायना तूं सांगता तितून सोत आसा तूं सांगताय तें करता सरकार आनी इन्कम टॅक्स मार झक हो आनी कसलो आवाज तर हे आनी कितें कॉन्टॅक्ट तर मातसो फुडें वचून पळयतलो सगळे कोबार कितें जालें तुका मोठी सोरपय आनी कांकणां म्हणून करपाक पयशे हाडून गेलो बॅगांतले बॅग चोरून गेले चोरांनी आय सायबा म्हाजी मोठी सोरपोय आनी कांकणां गेली तुका तेल पडला पुलिसीन कंप्लेंट करूया कितें म्हणून पुलिशेक कंप्लेंट करपाचें गो ते ब्लॅक मनी गो पयलीं आमी त्रासान पडटलीं अशें करूंक सांग इश्टा गोंयचो देंवचार तुजेर बसलो दुडू हातान आसपाचे चोरी तुवें कायदो मोडूंक नासलो कंप्लेन करूंक तुका तोंडना सांग फायदो जालो कसलो सरकाराक फोटोंक तुवें चिंतलेलें पूण शेवटाक तूच फसलो सरकाराक फोटोंक तुवें चिंतलेलें पूण शेवटाक तूच फसलो हांवें कांतारान कांयच फोट सांगूंक ना सांगल्या खबर करी जायते जाण ब्लॅक मनी गारान दवरतात आपली बरोवन तिजोरी बेस्टच बेटर मुजेर तुमी जायनाकात सांगल्या म्हूण स्टोरी कोण सांगत म्हाका पातोका आसा तर चोराच्या घरान केल्यार चोरी पुलिशेन एक्शन घेवंक जायो ना चोराच्या घरान जाल्यार चोरी ते खातर कशें लागलें सांगात म्हाका चोराच्या घरान चोरी